कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। तुम्ही फाटल्यात बघू शकता अराउंड 350 किलोचे बीफ धरलेले असा अनहायजेनिक सांगता। त्याच्यामुळे नुसते असा 10 बॉक्सेस। सो आता तुम्ही बघू शकता आमचे जे गोंयान नुसते सुद्धा येतात ते बिफावरूनच येतात। सो हे आमकां कितलेच सारखे हे म्हाका खबर ना, बट आमचे हिंदू केन्नाच बीफ म्हणटा ते खायनात आणि दुसरी गजाल नुसते खातात। सो हे मिक्सिंग आणि हे कितले पर्यंत बरें आणि कितले ते म्हाका खबर ना, पूण तशेंच जाल्ले कडेन हांव सुनील कुडलर सराचे खूब PI सराचे खूब आभार मानूंक सोदता की तेणे इतले बरें काम करून दाखयलां आणि बाकीच्या रेल्वे अधिकाऱ्यांचे सुद्धा खूप अभिनंदन करपाक सोदता की तेंच्यांनी फाटोफाट लेगीत 2-3 दिसांनी कालूय धरलेली आणि प्लस वास्कोय धरलेली आसा। सो खूप बरें काम जावन आसा। 30 किलो सुमार हे बीफ आहा म्हणजे आतां स्मगलर कोण आहा, हे हाडपी कोण आहा, हांकां कोण जाता इतले PI कुडलरा कडेन आमी आतां मेळपाक वयतले। तेंचे कडेन मागपाक सोदता हेंकां जे कोण स्मगलर हे कोण हाडटा पळय न्हू हेंकां पयलीं धरा, अशें इल्लिगल कामां जावची न्हू परत। आनी हांव सीएमाकूय मागता, सीएमा कडेन मागता हेंचेर कडक एक्शन घेवची म्हणून। ही हांगा गोंयान मीट कॉम्प्लेक्स चालू आसतना हे इल्लिगल कामां हांगा हाडून करता पळय हे आमचे बरें न्हू। हे दामबाबाच्या स्थळान हे जे कितें इल्लिगल कामां हे कोण मेळटा पळय न्हू हेजे मुखार कोण मेळत आमी हेंकां आपल्या मनशांक सोडपाना, हेंकां आहा तशें हेंच्या गांवांत परत रिटर्न धाडपाची इतली कारवाई करून दवरता।